फिक्स करा, आमका सगळ्यांक फिक्स करा, अरे आमका सगळ्यांक फिक्स करा। कौन लड़ेंगे? कौन लड़ेंगे? कौन लड़ेंगे? हमसे जो टकराएगा लाल फौड़ा, लाल फौड़ा। इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज यूनियन, इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज यूनियन, इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज यूनियन, इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज यूनियन। इंटरव्ह्यूची नाटका बंद करा, इंटरव्ह्यूची नाटका बंद करा, बंद करा, अरे इंटरव्ह्यूची नाटका बंद करा, बंद करा। आम्ही कितली वर्षा काम करतात? आम्ही कितली वर्षा काम करतात? इलेक्ट्रिसिटी नाटका, इंटरव्ह्यूची नाटका बंद करा, बंद करा। आज आम्ही विद्युत भवना मुखार इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटात 10-12 वर्सां 14 वर्सां काम करपी लायन हेल्पर एकठांय जाल्यात। ह्या सरकारान गेली 12 वर्सां आमकां प्रॉमिस केल्लें स्वर्गीय मनोहर पर्रीकार आसतना की 6 वर्सां जाले बरोबर तुमी सगळे रेग्युलरायज जातले, आणि आज 12 वर्सां जाली आमी ह्या डिपार्टमेंटात काम करतात, जाल्यार आमी रेग्युलरायज जावना। आता इलेक्शनां पावल्या त्या वेळाचेर ह्या डिपार्टमेंटान लायन हेल्पराचे 300 पोस्ट डिक्लेअर केले, त्याच्या उपरांत आनी 255 पोस्ट डिक्लेअर केले, टोटल 555 पोस्ट डिक्लेअर केल्यात। आमकां घेतना क्वॉलिफिकेशन कितें आमकां केन्ना विचारनाशिल्लें, आमी चडशे 50% एंड मोर अनपड आहात। आमचें काम आशिल्लें फोंड मारपाचें, लायनी ओडपाच्यो, खांब्याचेर चडपाचें, वायरी देंवोवपाच्यो, आनी शैक्षणीक पात्रिका नील, एडवर्टायजमेंटाकूय शैक्षणीक पात्रिका कांय नाशिल्ली। इंटरव्यूक आमकांय आपयले पयर, आमी गेले, आमी जे ओव्हरेज आशिल्ले तांकां रिलॅक्सेशन मागलें, कित्याक आमी 15 वर्सां 14 वर्सां 12 वर्सां काम करतात, सो आमकां ती 45 ची एज, आमी 48 49 50 जाल्यार रिलॅक्स करचे, कित्याक आमी ह्या डिपार्टमेंटान इतलो तेंप काम करता म्हणून। इंटरव्यू जाले, पूण आमी पळयलें की हेनी जे नवे कॅन्डिडेट आपयल्ले इंटरव्यूक तांकां 2 सुद्दां देपा मारपाक येना, खांब्यार चडपाक येना, खांबो फुल्लो पूण वयर चडपाक येना। हेणे तांकां कशें पास केला त्या बद्दल आमी कांयच म्हणपाचें ना। सडनली 2 दिसां पयलीं तिणी इंटरव्यू डिक्लेअर केलो, आमी आमचें ऑब्जेक्शन मारलें। चीफ इंजिनियर, गोंयचो मुखेलमंत्री, चीफ सेक्रेटरी, पावर मिनिस्टर हांकां लिखीत रुपान कळयलें की खांब्यार चडपाक ते फेल जाल्यात, आनी फाटल्या दारांच्यान तुमी तांकां पास करपाक परत रिटर्न टेस्ट तुमी दवरला तो बंद करचो। आज सांजचो 2:30 ते 4:30 पर्यंत रिटर्न टेस्ट आसा, नाटकां करपाक, फाटल्यान परत भरती करपाक आमचें ऑब्जेक्शन आहा। आमचे भुरगे रिटर्न टेस्टाक वतले, आमचो जो कोण येना, जो शिकूना तो आंगठो लायतलो आनी पेपर परत दितलो, कित्याक रिटर्न टेस्ट आमच्या क्रायटेरियान ना। पूण हेंची नाटकां जी आसा पॉलिटिकल ती बंद करात हें सांगपाक आमी आयल्यात। 355 पोस्ट आसात, आमी 321 जाण आसात जांकां वर्सान वर्स एक्सटेन्शन दिवन गेली 12-14 वर्सां आमी ह्या डिपार्टमेंटात काम करतात। कांय आमचे 45 48 50 वर्सां जाल्यात, आमी कोणाचें तोंड पळोवपाचें, आनी वी आर ऑल गोवन्स, आमी सगळे गोंयचे भुरगे, ह्या भुंयचे भुरगे, भूमिपुत्र म्हणटात ती आमकां हें लागता। सो आमचो डिमांड आसा, आमी 2 म्हयने पयलीं जेन्ना चीफ इंजिनियरा कडेन आमची युनियनाची मिटींग जाल्ली त्या वेळाचेर आमी चीफ इंजिनियरा मुखार हो प्रश्न घातलेलो। ही वॉज सिम्पथेटीक, ही वॉज इंट्रस्टेड, ही सेड ऑल्सो की यस हे भुरगे रेग्युलरायज जावपाक जाय। आमी सांगलें तांकां ह्या हेतूंत आतां घेवन उडय न्ही, रेग्युलर करून उडय, तो म्हणपाक अजून एडवर्टायजमेंट जावना, अजून पोस्ट डिक्लेअर जावना, आतां पोस्ट डिक्लेअर जाल्यात। आमी इंटरव्यूय दिला, आमी खांब्यार चडल्या 12 वर्सां एक्सपिरियन्स आसा आमकां, 2 आनी 3 म्हयने न्ही, 12 इयर्स 14 इयर्स मिनिमम 10 इयर्स एंड मोर। सो आमची आज मागणी आसा ह्या डिपार्टमेंटा मुखार येतना की आमचे कडेन खेळू नाकात। आमी 321 आहा, म्हाजो कलीग आतां उलयतना पावलेलो, आमी कोर्टां वतले, हांगा वतले, आमी खंयच वचचे ना।
आमी 321 जाग्या वयले सरप आमकां पयलीं प्राध्यान दिवचें पडटलें आनी फाल्यां बोलतोच मनीस जर आमच्या मुखार खांब्यार चडलो आनी तो खांब्या वयल्यान सकयल जर पडलो आमची जबाबदारी आसपाची ना आमी अनपड आमकां कोर्ट कचेरी कळना आमकां कळटा आमचो अधिकार ही आमची शिर्वीस आमचो अधिकार 12 वर्सां आमी काम करता तेजेर आमकां अधिकार म्हणल्यार आमची शिर्वीस आमी परमनंट जावपाक जाय आमी रेगुलर जावपाक जाय आनी तें सांगपाक आज आमी चीफ इंजिनियर मुखार आयल्यात आमी काल पयर विदीन 24 hours वी डिसायडेड की आमी हांगा वयर वचून चीफ इंजिनियराच्या कानार हें घालपाक जाय प्रेसा मुखार आमी वचपाक जाय आनी पब्लिकली आमी ह्यो गजाली कळोवपाक जाय म्हणून आमी आज पणजेक आयल्या आनी आमी आमची धरणां आयचो हें करता ती धरणाचो उद्देश आसा फक्त तुमच्या मार्फत सरकाराक कळोवचें आमी कॉरस्पॉन्डंट केलां गोंयचो मुखेलमंत्री प्रत्येक फावटी विचारता की तेणी लिखीत रुपान कितें केलां आमी लिखीत रुपान तांकां कॉरस्पॉन्डंट केला मेमोरंडम दिला तुमी पळयतले 18 तारखे आमी जमलेले क्रांती मैदानाचेर कॉर्डिनेशन कमिटी ऑफ गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज कोको गोव सकल AITC त्या वेळाचेर आमी लायनमॅनूय सगळे थंय आशिल्ले आमी त्याय वेळाचेर मेमोरंडम दिला प्रायम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चीफ मिनिस्टर सगळ्यांक मेमोरंडम दिल्यात आमी पयर लेटेस्ट फ्रायडे ह्या इंटरव्यूचेर ऑब्जेक्शन घेवन लेटरां धाडल्यात आमी चीफ मिनिस्टराक पावर मिनिस्टराक चीफ इंजिनियराक आनी चीफ सेक्रेटरी सो वी हॅव डन आवर ग्राउंड वर्क आमचो एकूच रिक्वेस्ट आसा सरकारा कडेन वी रिक्वेस्ट द चीफ इंजिनियर वी रिक्वेस्ट द ऑथॉरिटी दॅट तुमकां 555 पोस्ट जर आसात पयले आमकां 321 लोकांक घेयात आमकां पेजेक लाव नाकात आमकां पोटाक लायात आनी मागीर तुमकां जाय तुमी जाय तितले पोस्ट भरात लाल बावटा जिंदाबाद जिंदाबाद इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉईज युनियन जिंदाबाद जिंदाबाद इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉईज युनियन जिंदाबाद जिंदाबाद इंटरव्यूची नाटका नकारे नका 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 गोवा इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉईज युनियन जिंदाबाद जिंदाबाद गोवा इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉईज युनियन जिंदाबाद जिंदाबाद गोवा इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉईज युनियन जिंदाबाद जिंदाबाद AITC जिंदाबाद जिंदाबाद AITC जिंदाबाद जिंदाबाद लाल बावटा जिंदाबाद जिंदाबाद लाल बावटा जिंदाबाद जिंदाबाद लाल बावटा जिंदाबाद जिंदाबाद कौन लड़ेंगे हम लड़ेंगे कौन लड़ेंगे हम लड़ेंगे कौन लड़ेंगे हम लड़ेंगे हमारी मांगे लड़के लेंगे हमारी मांगे लड़के लेंगे हमारी मांगे लड़के लेंगे हमारी मांगे लड़के लेंगे कौन लड़ेंगे हम लड़ेंगे कौन लड़ेंगे हम लड़ेंगे हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो हक से लेंगे हक से लेंगे भीख मांगचे नामी हक से लेंगे हक से लेंगे हक से लेंगे हमारी मांगे हक से लेंगे हक से लेंगे हमारी मांगे हक से लेंगे हक से लेंगे हमारी मांगे हक से लेंगे हक से लेंगे हमारी यूनियन हमारी ताकत हमारी यूनियन हमारी ताकत हमारी यूनियन हमारी ताकत हमारी यूनियन हमारी ताकत इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉईज युनियनची एकवट जिंदाबाद जिंदाबाद 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 हे बरे कर एक माशी पाहिजे सर लाईव्ह किती डिमांड आहे आयज आमी लायटीच्या डिपार्टमेंटा मुखार आयल्यात ह्या डिपार्टमेंटात गेली 12 वर्सां आनी मायज कामगार लायन हेल्पर म्हणून काम करतात आनी हे लायन हेल्पर काम करता आसतना सरकारान पयर इंटरव्यू जाहीर केले 30 तारखे नोव्हेंबराक इंटरव्यू जाहीर करून इंटरव्यू घेतले तेजे उपरांत 255 एडिशनल पोस्ट करून 555 पोस्ट लायन हेल्परांचे घेतल्यात आमचो डिमांड आसा ह्या डिपार्टमेंटान जे 12-14 वर्सां काम करतात 10 वर्सां मायज काम करतात तांकां पयले फर्स्ट प्रिफरन्स दिवपाक जाय तेणी पयर इंटरव्यू घेतना जे इंटरव्यूक नवे कामगार आशिल्ले तांकां खांब्यार 2 पावलां मारपाक येवना पूण तांकां तेणी सगळ्यांक पास केल्यात आनी आतां रिटर्न टेस्टाचो फार्स काडला हो रिटर्न टेस्टाचो फार्स ह्या खातीर की खांब्यार चडपाक येवना रिटर्न टेस्टाचो पास जाला पूण आमकां जेन्ना कामार घेतलेले 12-14 वर्सां पयलीं आमी अनपड खुबशे जाण आमकां शिक्षण ना कित्याक आमच्या कामाच्या हितून शिक्षण लागना कश्ट लागतात
परत घडजणपणे आमी खांब्यांक मारचे पडटा, बुरचे पडटा, फोंड मारचे पडटा. सो वी शूड बी लेबरली पॉवरफूल. आमचे हातपाय गडगंजे आशिल्ल्या कारणान आमी 12, 14, 15 वर्सां काम केलां. सो आतां हो जो रायटिंगाचो फार्स जो केला तो बंद करात, ही एक आमची मागणी आसा. रेज रिलॅक्सेशन तेणी आमकां दिवपाक जाय म्हणून मागणी आसा. आनी 321 जाण जे आमी आसात तांकां पयले कामार घेवपाक जाय. फर्स्ट प्रिफरन्स म्हणना आमी, तुमकां कांयच चुकना, तुमी आमकां कामार घेवपाकूच जाय. तुमी आमकां कामार घेवप हो आमचो जल्मसिद्ध अधिकार आसा, हें सांगपाक आज आमी हांगा आयल्यात. वी आर रिक्वेस्टिंग एज अ ऑथॉरिटी, वी आर रिक्वेस्टिंग बिकॉज आमी काम केलें ह्या डिपार्टमेंटान 12-14 वर्सां. पोस्ट जातले, आज जातलो, फाल्यां जातलो, परमनंट म्हणून काम केलां, शिस्तीन काम केलां, डिसिप्लिनीन काम केलां. आमच्या मदीं जर कोण बेबदो सुरांटो आसा तो ह्या डिपार्टमेंटान रावूंक शकना. कित्याक हांगा बरे जे काम करणारे लोक आसतात तोच लायन हेल्पर म्हणून रावपाक शकता. आमच्या मदीं कितलेशेच जाण एक्सिडेंट जावन मेल्यात, आमचे भितरले स्वर्गवासी जाले आमचे कांय कलीग. तरी आसतना आमी हें डिपार्टमेंट सोडूना, आमी रावल्यात. सो आमकां रेगुलर करचे. 555 पोस्ट आसात, तुमकां जाय ते दियात, पूण 321 जाणां प्राधान्य दिवचें ही आमची मागणी आसा. आनी ताका लागून आज आमी विद्युत भवना मुखार आयल्या. आमची 2 म्हयने पयलीं चीफ इंजिनियरा कडेन मिटींग जाल्ली, आमी हें लिखीत रुपान तेजे कडेन दवरलां. 18 तारखेक आमी सगळ्या मेमोरंडम दिला, लिखीत रुपान दवरला. चीफ सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर, पॉवर मिनिस्टर ह्या सगळ्या ऑथॉरिटीक आमी लेटरां दिल्यात. आनी आज आमी तीच गोश्ट परत ह्या डिपार्टमेंटाक येवन चीफ इंजिनियराक सांगपाक आयल्या की आमकां पयले प्राधान्यान रेगुलरायज कर म्हणून.